भितर आमची आयज मिटींग जाली आनी आमचो पयलींचो आदलो कावन्सिलर जो एक्सपायर जालो तेच्या खातीर आमी आयज पयली 1 मिनीट इकबाल तेच्या खातीर आमी 1 मिनीट उबे रावले श्रद्धांजली दिवपाक आनी मागीर मिटिंगेक सुरवात केली तेन्ना आमचो आयज मिनिस्टर बाब मोविन सर आमचो पालक मंत्री आयज मिटिंग हाजीर आसलेलो खरें बरें दिसलें आनी जे इश्यू जे आयज सारके गरम इश्यू आसले थोडे पूण खंय तरी सगळे कावन्सिलर मेळोन आमी एक कोर्ट डिसिजन घेतले तितून जो मेन इश्यू आसलो तो म्हणजे गोवा शिपयार्डाचो जो कंपाउंड वॉल तेका तेंच्यांनी एनओसी मागलेली ती एनओसी आमी आतां तो पॉयंट आमी डिफर केला आनी तेंच्या सीएमडीक आपोवन हो पॉयंट आमी तेंचे आमचे कितें कंडिशन आसा आमच्या वास्कोकारांचे जे प्रॉब्लेम आसा ते तेचेर खंयसर सुटावो दिवपाक जाय म्हणून मेन आसलो सुटावो म्हणजे कसो आहा तो कंपाउंड आसा तो 40 वर्सांचो हां ते 40 वर्सांच्या कंपाउंडा खातीर ते सगळे हे खूब बेस्ट जालेले पयलीं आनी आतांय म्हणून तो एक एडवांटेज मेळ्ळी बाबा जेन्ना तेणेंनी बिल्डींग बांदली ती बिल्डींग बांदतना तांकां एनओसी मेळोंक ना कित्याक ते सेटबॅक नासलो म्हणून पूण आमकां सेटबॅकाच्या हितून थोड्या कावन्सिलरांक जाय आसलें बाबा आमच्या वास्कोकारांक मुरगांवकारांक खंय तरी एक भुरग्यांक आमच्या जॉब मेळपाक जाय म्हणून हें आमच्या थोड्या कावन्सिलरांनी सांगलें पूण आनी खरी गजाल कित्याक जॉब हो जाय जेन्ना येदे व्हडले सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो हांगा गोवा शिपयार्ड आसा नांव गोवा शिपयार्ड पूण थोडेच गोंयचे आसा पूण खंय तरी गोंयचे आनी आमच्या मुरगांवचे काम भुरगे लागपाक जाय कामाक म्हणून थोड्या कावन्सिलरांनी थोडें हें केलो आनी तेजेर एनओसी आमी तो डिफर केली हावजींग बोर्डाची 101 ती घरां आसलेली पयलीं जी म्युन्सिपालिटी अंडर आसली म्युन्सिपालिटी आपल्याच्या एम्प्लॉयाचे रेंट भरताले म्हणल्यार कट करून एम्प्लॉयचो पेमेंट आमी कट करून आमी हावजींग बोर्डाक घालताले पूण ती खंय थोड्यांनी पयलीं 50 एक घरां आसा ती ऑलरेडी आपल्याच्या नांवार केल्लेली आसा आनी बाकीची थोडी आसा ती थोड्यांनी विकून गेल्या म्हूण सरान मोविन सरान तांकां खंय तरी रेगुलायज करपा खातीर तोय मांडलेलो आसलो तोय आमी खंय तरी आमी एका लेटर करतले हावजींग बोर्डाक आनी तेंच्या सुटावो तेंच्यांनी आपणाप करपाचो म्हणून आमी तांकां सांगता बाबा आमचो आतां कोण रावना म्युन्सिपालिटी स्टाफ जे आसा ते तेंच्यांनी तुमी आनी ते आनी पळया म्हणून कित्याक आमकां ते आनी तो आनी रेंटाचो बर्डन नाका म्हणून आमी तशें आमी मिटींग उलयले गिरीश खंय तरी वाडेम लेकाची जेन्ना प्रकल्प चल्लो असं आयकूंक येता की दुकानां तुमकां मेळटलीं आनी ते बाकीचें काम करचें कितें इशू आसा ताजेर ना ते दोन दुकानां जीं आसा ती ऑफिसां ती आमी तेन्ना मिटींग घेतलेली तेन्ना तेंच्यांनी सांगलें की बाबा तेंची आनी पयलीं मिटींग जाल्लेली मिनिस्टरा वांगडा तेन्ना तेंच्यांनी हँड ओवर करून सांगलें तांकां हँड ओवर पूण ते हँड ओवर करता तेन्ना बाबा ओवरऑल सगळी जितली लेक आसा ते सगळे ब्युटिफिकेशन ते सगळे पळोवपा खातीर फाल्यां तर झाडां येता झाडांक उदीक बिदीक ते सगळे ते पळयतले म्हणून तेतून तेन्ना तेणी सांगलें की बाबा ही दुकानां ती आमी कमर्शियल कांय यूज करपा ना भुरग्यांक खातीर कंप्युटर क्लासीस हें करतले म्हणून तेंचे कंप्युटर क्लासीस भुरग्यांक खातीर करतले तेन्ना आमी म्हटलें बाबा आमकां नाका थोड्यांक रेवेन्यू जाय आसलो पूण ते रेवेन्यू जनरेट करपाक ती इतली दुकानां आवटसायड तितून भितर आहा पूण खंय तरी बऱ्या शिक्षणा खातीर तर मेळटा एड्युकेशन हेका खातीर कंप्युटर म्हणून आमी म्हटलें तांकां दिवचें म्हणून ऑब्जेक्शन रेज केलें कितें सांगूंक शकता हांव एकूच सांगूंक सोदता की जो रूल आसा पळय एज पर रूल तेंच्यांनी जे कंपाउंड वॉल आसा ते फाटीं घेवंक जाय तांकां ऑक्युपेशन दिवपाक म्हाका हें ना इतलें ऑब्जेक्शन ना पण तेंच्यांनी जो वॉल आसा पळय ताका लागून तो एक एक्सिडेंटल झोन जाला अशें म्हणूंक शकता ऑलरेडी थंय कितलेशे एक्सिडेंट जाला ऑन द स्पॉट डेथ जालेली आसा आनी हेच्या फुडें जर डेथ जायत जाल्यार कोण रिस्पॉन्सिबल हांव एज अ वॉर्ड कावन्सिलर रिप्रेझेंटेटिव्ह जेन्ना लोक म्हाज्या कडेन येतात हांव रिस्पॉन्सिबल कशें जाता आनी ताकाच लागून म्हाजें ऑब्जेक्शन आसा हांव म्हणटा की तेंच्यांनी जे कंपाउंड वॉल आसा ते रितसर फाटीं घेवपाचें जागो सोडपाचो आनी आपलें काम करपाचें वॉर्डान चडशे जीएसआरचे लोकांक तुमच्या लोकांक त्रास जाता म्हणून अशें आमकां आयकूंक येता खरी गजाल हय हय ते फायलींग बी करतात आनी लोकांचे कितले घरां हाडल्या घरांक सारके हें पडटा ब्रेक जाता हेका कोण रिस्पॉन्सिबल ते कांयच लक्ष दिना ते आपलें काम डे नायट चालू दवरतात आनी ते आवाजान सुद्दां रावपाक जायना आमी इतले पयस आसून सुद्दां एक एकदां मातशे भितर गेले न्हू तेन्ना कळटा आमकां कितें लोक कितले त्रासान दीस काडटात थंय पूण तांकां कांय पडलेलें ना न्हू तेंचें काम चालूच आसा